रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान बिरेस्तारा बाणावले मतदारसंघाचो दौरो केलो। ह्या वेळार बाणावले पंचायतीत आशिल्ले बेकायदेशीर भंगार अड्डे आनी शेत पुरवपाचे प्रकार थळावी पंचायत तशेंच पुलिशेच्या नदरेक हाडून दिले, अशी माहिती रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परब हांणी दिल्या। पंचायतीन तशेंच पुलिशेन हाचेर कारवाय केली ना जाल्यार फुडलीं पावलां उबारपाची शिटकावणी लेगीत ह्या वेळार मनोज परबान दिली। तशेंच आमी आयज बेणावले कॉन्स्टिट्युएन्सीन येयला आनी फर्स्ट आतां आमची जी विजीट आहा जाल्या ती शेरावली विलेज हांगा स्क्रॅप यार्ड जे आसा पळय ते स्क्रॅप यार्ड आमी हायलायट केला, थंय लँड फिलिंग जाला ते हायलायट केला आनी तेच्या पयलीं आमी पंचायतीन विजीट केला, सेक्रेटरीक आनी सरपंचाक मेळ्ळा। सो पंचायत राज एक्टाचेर पासून आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्सान दिल्ले मेमोरेंडम डीओपीच्या थ्रू तांकां बीडीओच्या थ्रू पावल्ले आहा, पूण तेंच्यांनी अजून मेरेन ते डिस्कस केल्ले ना। सो तेच सांगला की तांकां डिस्कस करचें, स्क्रॅप यार्डाचेर कितें सेक्शनां लावन स्क्रॅप यार्ड डेमोलिशन करपाची तेंय तांकां सांगला की रॉंग सेक्शन लावन स्क्रॅप यार्ड सेव करूं नाका म्हणून, आनी जे लँड फिलिंग जाता ना जे इलिगल एक्टिविटीज जाता तेचेर तुमी सारकी एक्शन घेवपाक जाय आनी जाता तितल्या बेगीन लोकांक जस्टीस दिवपाक जाय म्हणून आमी सांगलेलें आहा। तिथं आमी कंटेस्ट करतले म्हणून ऑलरेडी आमी डिक्लेअर केल्ले आसा। सो तेचे प्रिपेरेशन लक्ष 2024 हो आमचो एक मिशन आहा आनी तेच्या हाजेर ते घेवन आमी फुडें वयतात आनी ऑल ओव्हर गोवा आमचें हें काम नेटान चालू।